सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. Giacate, unciamo oltre a deva, rivololo, vito sotaya di camso, no man de umuriara, voi ma oltre a deva. No man will muriara. Voi ma voltia deva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. किरीत भाशेन आयज आमच्या दोन प्रांतांत याज्ञिकांक आनी तांचे निधी पासत भेटयलेलो आयतार. आयज आमी पास्टर्स डे गवळ्याचो दीस आमचे दियोसिसीन मनयता. जाल्यार सगळ्या गवळ्यांच्या नांवान तुमकां परजेक आमचे दिनवास आनी आमची आर्गां तशेंच देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. ही आयची मिसाची भेट सगळ्या गवळ्यां पासत आमी भेटयता. जे गवळी आमचे हे फिरगोजेन आदीं आमची सेवा करून गेल्यात तांचेय पासत मागुया. जे कोण सोपून गेल्यात तांकां सुर्गीचें सूख आनी जे कोण जिवी आसात तांकां बरी भलायकी आनी तांचो वावर करूंक फावो तितली कृपा ह्या आयचे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळे गवळी जाणी तुमच्या जिवितान कसलेंय ना जाल्यार कसलें बरेंपण दाखयलां तांचे पासत आयज मागात. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात फ्रेझर काब्राल, लुइजा कुलासो, तशेंच म्हजो धाकटोसो नेव्यू फ्रँकलीन राफायल पेरेरा आपलो आयज जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज आमच्या गांवचो MLA आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेय पासत मागुया देवान ताका फावो तितली जाणवाय दिवंक, आमच्या लोकांक फुडें व्हरूंक आनी आमच्या लोकांच्या आदाराक पावूंक आनीक बरे भाशेन राज चलोवंक ताकाय फावो तितली जाणवाय देवाची मेळूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवाक भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयज आमी दोन प्रांतीक याज्ञिका आनी ताचे निधीक भेटयलेलो आयतार पाळटा. एक याज्ञीक जेजू बऱ्या गवळ्याचो उपकार, ताचे वरवीं आमकां देवाचो उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसा भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयचे समोरमणेचो विशय तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. एक याज्ञीक आपल्या जिवितान आनी बेसान जियेवंक प्रयत्न करता. आपल्या म्हण्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गवळ्याची देखीन तो परचेक वेगवेगळे तरेची भूकतान मारता आनी देवाक दिनवासतना आमच्या याज्ञिकाचेर अदीक करून फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटर आमचे फिरगोजेन वावुरतात. तांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां राख, सांबाळ आनी तांचे म्हण्यारपण फळाबरीत कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे याज्ञीक आपले जिवीत जोडून आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात, पिडेक सांपडल्यात वो जे आमकां वळखीचे आसात. खेरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचे पासत प्रार्थुया. आमचे चिखलेचे फिरगोजेंत आमकां पालोटी फादर्स आसात. सगळ्या आमच्या ह्या गवळीक वावरांत आमकां आदार दिवंक तांचेय पासत आनी तांच्या वावराचेर
आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. थंयसर सिमनारींत भुरगेय शिकतात, तांकांय फावो ती कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी यादनीक कसो हांव चुकला. जायते पावटी आमी गवळी आमची सेवा दिवंक चुकल्या वा आमच्या असोक्तायेन जायते पावटी खाला पडल्या. असल्या सगळे चुकीचें देवा लागीं हांव बोगसणे मागतां. तशेंच जायते पावटी पोरजां कशी गवळ्यांक फावो तो सांगात दिवंक वो गवळ्याक फावो तो सहकार दिवंक पोरजां चुकल्या. हें सगळें मतीन दवरून ही मिसाचे सुरवातेक आमी देवाचें बोगसणे मागुया. उदक आनी उंडो दिसा दिसपट्टी आमची भूक थान मारता. कुडीचे भुकेत आनी भायर आमकां तरेकवार भूक थान आसा. आपणे खेरीत आपोवणें दिवन विचून काडलेल्या याज्ञिकां वरवीं देव आमची भूक थान पयसायता. सोम्या जेजू, याज्ञिकाच्या हातान घातलेल्या उपायां वरवीं आमची जिन्सां भासाची भूक थान निवारचे बदलेक दादोशी करिना आनी चड काळ तोगोना तसल्या वस्तूंची आमी चड आपुरबाय केल्या. तसल्या संबंदांची आमी चड आपुरबाय केल्या. आमकां बोगोस. Sogi
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशीं येयात सगलीं. दुडू नात ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूड विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमणे सासनाक तोखतात तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. परतून म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसवण दिताय. तुजो सोदूळ हात उगडून वांट्टाय आनी सगल्या रचनाक दादोशी करताय. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्योच ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. मागीर पावलून रोमकारान बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, कोण आमकां क्रिस्ता मोगा सोंसिल्ले पेल्यान काडटलो. संसोप, बूक, विंगडेपण, सकस दुमाडो आनी तलवार. पूण ताणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवून ओ दुसरे कसली रोसना जावं. हाचे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळ्यान त्या तेवा मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावची ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia.
देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदाता जुआवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर खोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोंगरां तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो दिवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. थिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली, म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज गवळ्यांचो दीस आनी गवळी कसो एक पाद विगार कसो आयज म्हजो नियाळ करता आसतना म्हज्या मनान 2 प्रश्न उप्रासले आनी त्या 2 प्रश्नाचेर हांवें म्हजो नियाळ केलो. पयलो प्रश्न, वाय मी, हांव कित्याक? आनी दुसरो प्रश्न, वाय मी, हांव कित्याक? प्रश्न आयकूंक घडये तोच दिसता, पूण ह्या दोनी प्रश्नांनी म्हजें मन भरलें. हांव कित्याक? हांव कित्याक म्हणटा तेन्ना म्हज्याच जिविताचेर जरी तर हांवें नदर मारली जाल्यार हांव तितलो पुरतो न्हय. म्हाका म्हज्यो जायत्यो अशक्तायो आसात, वो म्हज्याहून बरे आनीक जायते जाण आसात. जायते पावटी म्हज्यान जायना अशें दिसता. ही मिनिस्ट्री जी म्हाका दिल्ली आसा, वो जो वावर म्हाका दिल्लो आसा, जायते पावटी जायना दिसता, कांसार जाता दिसता. तर ह्या सगळ्यान वाय मी, हांव कित्याक? तेच बराबर म्हजीं दुयेंसां म्हाका आसात, म्हजे कुडीचे अशक्तायो म्हाका आसात, म्हज्या मनाच्यो अशक्तायो म्हाका आसात, काळजाच्यो अशक्तायो आसात. तर ह्या सगळ्या वातावरणान हांव फावो न्हय असलो. म्हज्याहून आनिकूय दुसरे जायते जाण बरे आसात, तांकां देवान विचून काडूंक जाय आसले. हें नियाळटा आसतना
सान जुआंव मारी वियाने हाचो उगडास. जुआंव मारी वियाने सगळ्या गवळ्यांचो आस्कारी. शिकपांत तो हुशार नासलो, शिकूंक जायच नासलें ताचे लागीं. कितलेंय शिकल्यार तकल्यान वचनासलें. ह्या पासत ताची थियोलॉजी पासून ताच्यान सारकी करूंक जावंक ना. ताका घडयेक धाडटले आसले, सिमनार सोडूंक लायतले आसले, पाद्री जावपाक उपकारो ना म्हण. पूण ताचें भाग्योनपण, ताचें सादेपण, ताची खालतिकाय हें सगळें पळयल्या उपरांत जेन्ना ताका फुडें धाडलो तेन्ना याज्ञीक केलो आनी तो याज्ञीक जालो. आनी याज्ञीक जाल्या उपरांत पासून हो याज्ञीक, ज्या याज्ञिकाक तितलें शिकप बरे भाशेन ना, तितलो हुशार न्हय, तो खंय म्हण धाडचो, खंयची म्हण इगोर्ज दिवची, हें जेन्ना वडील चिंत्ताले तेन्ना एक किरकोळ जागो जंय कोण वचूंक सोदिनासलो, एक देवान सोडलेली गॉड फोसेकन प्लेस अशी जाल्ली फ्रांसाच्या आर्स गांवांत, ते इगोर्जेन ताका पाठयलो जंय लोक मिसाक पासून येनासलो. भाव भयणीनो, ह्या भाग्यवंतान आख्खेंच बदल्लें. आपल्या मोगान, आपले काकलुतीन आनी आपल्या उदारपणान, आपल्या जिविताच्या उदारपणान ताणें सगल्यांक लागीं हाडलें. जे इगोर्जेन कोण लोक येनासलो ती इगोर्ज भरोन वचूंक लागली आनी जायतेचें मन बदलप जालें, जायतेचें कन्वर्शन जालें. कुमसाराच्या साक्रामेंताक व्हडीच लागताल्यो. आनी आर्स म्हणलेलो हो गांव फ्रांसाच्या देशांत जो सारकोच किरकोळ आसलो, कोणाच्या मोतीन पासून वचनासलो, कोणाच्या दोळ्याक पासून लागनासलो, तो फेमस जालो. सगळे कडेचो लोक थंयसर येवपाक लागलो. भाव भयणीनो, हो नियाळ करता आसतना म्हाका दिसलें जरी तर देव विचून काडटा जाल्यार म्हजे हुशारकायेक लागून न्हय, वो म्हजे अशोकतायेकूय लागून न्हय, वो म्हाका जाय देखून हांवें मागलां म्हण न्हय, पूण देव विचून काडटा आपणाक जाय देखून. आनी जरी तर देवाक दिसलें हांव जाय आसलो जाल्यार हांवूच आसा. आनी त्या पासत आयज हे इगोर्जेचो पादवीगार हांव. म्हाका जाय म्हण न्हय, हांवें विचून काडला म्हण न्हय, वो हांवें भिसपा लागीं मागलां म्हण न्हय, कांयच ना. पूण देवाक जाय आसलो देखून खंयच्यान खंयच्यान घुवन पावलो आनी पादवीगार जालो. दुसरो प्रश्न, वाय मी? हांव कित्याक? भाव भयणीनो, हो प्रश्न, ह्या प्रश्नाक जबाब दिता आसतना ही आयची वाचपां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरलीं. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी देवाच्या उदारपणाची खबर करता. देव उदार पोसणार, गॉड इज अ प्रोवायडर. आनी एक प्रोवायडर कसो, एक पोसणार कसो, इजायास प्रवाद्या वरवीं देव आपले परजेक उलो मारता. आनी ही परजा एके भाशेन खंतवलेली, कोश्टान पडलेली, सांडलेली. येयात म्हजेशी येयात, तान तुमी लागलेल्यानो उदकाशी येयात, दुडू ना ती पासून येयात. म्हणटोच हें देवाचें उदारपण घेवंक तुजे लागीं कितें आसूंक जाय हाची गरज ना. तुजे लागीं कांयच ना जाल्यार पासून यो, देवाचें उदारपण तुका रावता. आनी देव आपलें उदारपण ह्या आपल्या प्रवाद्या वरवीं परचेक परगडटा आनी त्याच बरोबर हें उदारपण तांकां दिता. जशें आयच्या स्तोत्र गितान आमी जबाब दिला, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. जाल्यार आमकां दादोशी करपाक, परजेक दादोशी करपाक सर्वेस्पर सगळोच कोनवाळो आनी माई मोगाचो. देखून सगळें जें कितें आपणा लागीं आसा तें तो आमचे पासत दिता. आनी आमी जेन्ना चुकी करता, आमी खाला पडटा, तेन्ना ताचो राग सट्ट करून आमचेर चडना. पूण आमकां सगळ्यांक जिवीत मेळचे पासत तो आमकां आपणाशी ओडून हाडटा. आनी हो माये मोग भाव भयणीनो भाग्यून पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत उलयता. हो मोग, देवाचो मोग जो आसा तो खेरीत भाशेन आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं दिश्टी पडून आयला. दिश्टी पडटलो मोग जो देव आमकां दिसना, ताचो दिसतो रूपकार म्हणजे जेजू. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां हो मोग फावो जाला. ह्या पासत भाग्यून पावलो म्हणटा ते भाशेन आडकोडी जायत्यो आसतल्यो. संताप, भूक, विंगळेपण, संकोट, धुमाळो, तोरवार, होय,
आयज आमच्या याज्ञिकपणान आनी आमच्या गंवळीकपणान ह्यो सगल्यो वस्तू वेगवेगळे तरेन भितर सरतात. थोडे फावटी आमकां कळोन नासतना भितर सरतात आनी असल्या वेळार पडून वचपाचो, सोडून वचपाचो. जायते फावटी असल्योय ताळण्यो येतात, जायते फावटी निराशेपण जिवितान भितर सरता. जाल्यार असल्या वेळार क्रिस्ताचो मोग जो देवान आमकां दिला तातूंतल्यान आमकां कुशीन काडूंक कोणाच्यानूच जायना. आनी देखूनच देव माये मोगाचो जाल्यार हो देवाचो मोग परजेक दिवंक कोण तरी जाय. तर हें कारण देव आपलें उदारपण दिवंक सोदता, देव पोसपाक सोदता, देव आपलो मोग दिवंक सोदता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता देवाची काकलूत. जेजू काकलूत सार चुरचुरे दिसले ताका ते परजेचे. दुखी आसलो जेजू, कित्याक स्नान दातार जुआंव ताचो कजन आनी त्याच बरोबर दोगूय जाण बाराबर वावर करताले. बाराबर म्हणल्यार बाराबर वावरी नासले, पूण एके वाटेन जुआंव जेजूची वाट तयार करतालो. जाल्यार खेरीत भाशेन स्नान घेवपाक जेजू जॉर्दान नदीन गेलो तेन्ना जेजून ताका सांगलेलें आमी जें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय, देवाचे मोहिमेक करूंक जाय. आनी जेन्ना जुआंव बावतिस्ताचो जीव काडलो तेन्ना जेजू एक मनीस कसो थरथरलो, ताकाय दूख भोगली. आनी हे दुखीन एकसुरो रावचे खातीर तो त्या दोंगरार गेल्लो, ओड्यार चडून गेलो, एकवडेर रावचे खातीर त्या दोंगरार गेल्लो. पूण लोक जोगडे गरजेक सांपडला, जांकां देवाच्या उतराची गरज आसा, जांकां पेकोवणेची गरज आसा, जेजू ते सुवातेर आसा म्हूण जाणा जावन एकामेकाकूय सांगून खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान थंयसर पावलो. जेजूच्यान घडये म्हणूंक जातालें ना आयज हांव रेस्ट घेवपाक आयिल्लो आसा, आयज मातशें डिस्टर्बन्स नाका, डू नॉट डिस्टर्ब घालपाक जातालें. पूण जेजू हे परजेचे चुरचुरे करता आनी तांकां शिकोवन दिता, देवाचें उतर तांकां दिता. तशेंच जेवण तांकां, जेन्ना इतलो वेळ ताचे बरोबर रावन तांणी देवाचें उतर आयकलां, तशेंच तांच्या बडलीकारांक वायटाकारांक ताणें बरी केली, जायत्या जाणांक पेकोवणी फावो केली. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत न्हयच फकत ओत्मीक भूक पूण कुडीचीय भूक लागली, इतलो वेळ ताचे बरोबर आसात म्हणटच. शिसांनी कांय बरें सजेशन दिल्लें, तांकां धाडात ही एकसुरी सुवात, तांकां तांच्या पोटाचेंय पळोवून दी, फिजिकल हंगर तांकां जाल्ली आसा ती तांकां भागोवं दी. जाल्यार हे परजेक जेजू चुरचुऱ्यांच्या दोळ्यांनी पळयता, काकलुतीच्या दोळ्यान पळयता. आपलो रेस्ट टायम आसलो तो जेजून सोडलो. आपले एकवडे रावपाची गरज जी आसली जुआंव बावतिस्ताच्या मरणा उपरांत ती ताणें कुशीन दवरली आनी हे परजेची सेवा केली. म्हणटच हे परजेक जेजून चुरचुरे दाखयले. आयज हे चुरचुरे परतून आपले परजेक दाखोवंक गरज आसा आनी देखूनच याज्ञिकांची आयज गरज आसा. म्हणटच देव जरी तर विचून काडटा जाल्यार वाय मी हे आयज एक याज्ञीक विचारतलो जाल्यार म्हज्याच व्हडपणाक व म्हजेच घोटायेक लागून न्हय, पूण देवाक जाय देखून. आनी देव आपणाक जाय तसल्यांक विचून काडटा, पूण ताचो परिणाम रिजल्ट जो येतलो तो देवाक जाय तसलो जाय जाल्यार दर एक याज्ञीक देवाचेर पातयेता तसलो जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आयज पासून हांवें म्हज्या जिवितान एक याज्ञीक कसो हो विस्वास देवाचेर दवरला. त्या पासत भिरांत ना कोणाचीच, त्या पासत कित्याचीच भिरांत ना. कित्याक जरी तर देवान विचून काडला जाल्यार आपणाक जाय ते भाशेन आनी आपणाक जाय तेन्ना आनी आपणाक जाय थंय तो म्हाका व्हरतलो. आनी जेन्ना काम जालें म्हजें करून जो वावर म्हाका सोंपयला तेन्ना तो आपुणूच म्हाका काडून व्हरतलो. म्हणटच आनी कोणें भिवपाची गरज ना. तुका हो मारतलो, तो मारतलो, हो तुजें नांव पिड्ड्यार करतलो, तो तुजें नांव पिड्ड्यार करतलो, हे भिरांतीची गरज ना. कित्याक विस्वास देवाचेर आसलेल्या याज्ञिकांनी आनी विस्वास देवाचेर आसलेल्या गवळ्यांनी भिवपाची गरज ना. जाल्यार दुसरे वाटेन वावर जाय तो आसा. जशें ही देवाची आपुरबाय व देवाचें उद्धारपण दुसऱ्यांक दाखोवपाक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक, देवाची काकलूत आनी चुरचुरे दुसऱ्यांक दाखोवपाक पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. म्हणटच ह्या वावरांत आमकां गरज आसा गवळ्यांची. त्या पासत
हो वावर फुडें व्हरूंक देवान म्हाका वेंचून काडला. एक गवळी कसो आयज म्हज्यान हो म्हजो नियाळ तुमचे मुखार दवरूं येता. जाल्यार गवळीकपण फकत म्हजेंच न्हय, हिंगा गवळीकपण काबार जायना. आयज खरेपणी सगळ्या पादविगारांचो दीस म्हणटात, पण पादविगारां बरोबर आदार दिवपाक पादकूर आसात. पादकुरूच न्हय पूण फिरगोजांनी वेगवेगळ्यो संस्थाय आसात. आमचे फिरगोजीन आमचे पालोटी फादर्स आसात, आमच्यो सिस्टरी आसात, त्यो आपलें मागणें करतात भितर रावन. तिंगडे भायर सोशल सर्वीस करपाक पावनात. आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स आसात, एड्युकेशना वरवीं आमचे परजेची सेवा करतात. ह्या गवळीक वावरान एका पादविगारा बरोबर हे सगळे मिसळ जातात, आपलो हात दितात. थंयसरूय आमचें गवळीकपण सोंपना. आयज आमचे पादविगारांचे एक्सटेंडेड हँड्स आसात. आयज पॅरिश पास्टरल कावन्सिल आसा, ते सगळे आपल्या ह्या गवळीकपणान गवळीक फिरगोज सभा म्हणून भाग घेतात ह्या पादविगाराच्या गवळीकपणान. तशीच दुसऱ्यो संस्था आसात. आमची तरणाटीं आसात, संदेशकारां आसात, फाब्रिकाची कमिटी आसा, सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट ड पॉल आसा, ऑल्टर सर्वर्स आसात. तशेंच हेर दुसऱ्योय संस्था, लिजन मॅरी, तशेंच कपल्स फॉर क्रायस्ट, ह्यो सगल्यो संस्था आसात ज्यो गवळीकपणान एका यादनिकाक, एका पादविगाराक आपलो आदार सहकार दितात. वेगवेगळे तरेन जायतीं जाणां मुखार सरतात. जाल्यार भाव भयणींनो, ह्या गवळीकपणान यादनिकाच्या सगल्यांक तुमकांय जागो आसा. जो कोण मुखार सरता, सहकार दिता, ताच्यान हें गवळीकपण जिवंक जाता. हें गवळीकपण न्हयच फकत इगोर्जीन रावन, पूण आयज दर एकल्याच्या घरा भियान हें गवळीकपण वेता. देखून दर एक आवय बापूय आपल्या घरांत एक गवळी, आपल्या घरांत येजमान. देखून आयज भोव करून जेन्ना आमकां इगोर्जीन येवपाक मेळना, मिसाची बॅट ना, साक्रामेंत घेवपाक आमकां येवंक मेळना, आयज दर एका घरा भियान आवय बापूय वो घराची वडिलां आपल्या भुरग्यां बरोबर, आपले फामिली बरोबर देवा लागीं हो संपर्क सादतात, देवा लागीं हो संबंद घट दवरतात. तर अशें करता आसतना हें देवाचें उदारपण, हो देवाचो मोग आनी देवाची काकळूत आनी चुरचुरे आमी एकामेका सवें दाखयता. तर भाव भयणींनो, आयज देवाक खेरीत भाशेन आर्गां दिवया. जायते यादनीक तुमच्या जिवितान घडये येवन गेल्यात आनी तुमकां जायतें बरेंपण घडये मेळ्ळां. तशेंच घडये जायते पावटी थोड्या यादनिकांच्यो वस्तू तुमकां बऱ्यो लागूंक ना. थोडे पावटी इल्लोसो राग तांचो आयला, थोडे पावटी आमचे यादनीक घडये आमचे वाटेन बरे भाशेन वागूंक ना, थोडे पावटी तांणी आमकां घडये वायट केलां. हें सगळें मनान दवरून एक यादनीक म्हणल्यार, एक गवळी म्हणल्यार, जशें सुरवातेच्या गितान गायलां, मनशां खातीर मनशां मदलो वेंचून काडलेलो. देखून एक घराबो कसो जिवंक जेन्ना तुमी मुखार सरतात आनी आमी मुखार सरता, तेन्ना हें गवळीकपण आनीक फुलोवन येता. आनी दुबाविरीत आमचे फिरगोजेन तुमचे मदलीं जायतीं जाणां आपलो हुस्को दाखयतात. न्हयच फकत बेस्तें उलोवन, पूण जायते पावटी आमच्या कुडीच्योय गरजो आसात, आमच्यो फिजिकल निड्स आसात, तांची बरे भाशेन निगा घेवन, आमचे पासत जेवण करून, आमचे पासत जरी तर हेल्थ बिगडलें जाल्यार आमची खबर घेवन, दोतोरां काडून, वखद करून, हें सगळें करून जायते भाशेन तुमी परजा आमचें सवें हें बरेंपण दाखयता. जाल्यार हो नियाळ सोंपयता आसतना घडये आयज होच प्रश्न तुमी जायत्या जाणांनी आपणाकूय करपाक गरज आसा. जो एक यादनीक कसो हांवें म्हाका केलो, व्हाय मी, आनी दुसरो प्रश्न व्हाय मी. जाल्यार आयज तुमचे मदल्या जायत्या तरणाट्यांनी आपणाक हो प्रश्न करपाची गरज आसा, व्हाय नॉट मी. आनी व्हाय नॉट मी म्हणजे हांव कित्याक न्हय, आनी हांव जो आसा तो ह्या वावरान कित्याक न्हय. पूण हो प्रश्न जरी तर सुटावो करपाक जायत्या तरणाट्यांनी आयज मुखार सरत जाल्यार आमकां गवळीकपण जायतें फावो जातलें. आनी ह्या गवळीकपणांतल्यान देवाचें उदारपणान देव आमकां पोसता, हें उदार पसण सगल्यांक पावतलें. हो प्रश्न जरी तर सुटावो केलो जाल्यार हो देवाचो मोग, ज्या देवाच्या मोगांतली आमकां कोणाच्यानूच काडूंक जायना, सेपरात करूंक जायना, हो मोग जियोवपी तुमचे मदले तरणाटे आसतले. जरी तर ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिलो जाल्यार
हे देवाचे चुरचुरे आनी देवाची काकळूत दुसऱ्यांक फावो करूंक भोव करून गरजेवंतांक आसलेल्यांक गरजेन सांपडलेल्यांक हें सगळें फावो करूंक आनी बरें मार्गदर्शन सगल्यांक दिवंक आमचे लागीं आनिकूय गवळी आसतले. तरीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे जाल्यार ह्या वावरान हातबोट घालूंक आमकां देवाचे मजतीन जायते जाण बरे यादनीक फावो जावंक हे भेटेंत मागुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं आतां नेटान बराबर उच्चारुया. सतमानतान देवा सुर्गदार बापा स्वर्गान आनी तुज्या असणारा आमी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं बरी सांबाळलो आंकवार मरेंतल्यान जल्मलो पोंच पिलातान आनी कोसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेला ताका किरपिलो तो मेल्या देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्गपवित्र देव बचाव स्वर्गाक बसला वितांची मेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकदार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. ताण लागल्या ताण लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुण्यापण चलयतना पोरजेक गरज ते कान पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चाळीक लावंक आनी पोरजे मोदें निर्माण जाल्ली बूक ताण निवारूंक हुर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्ली पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकांच्या मार्गदर्शना आमचे फिरगोजेंतली तोरेकवार बूक तान निवारूंक आमी मोगान वावरून म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या जन एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 6.5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुराव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायत्यो चळवळी सुरू जाल्ल्यो आसात. भोव करून आमचें सैम राखचे पासत आमचो वेस्टर्न घाट्स आसा तातूंत जे 3 प्रोजेक्ट सरकारान पास केल्ले आसात. सेंटराचोय नोड ना तरी आसतना हे जे पास केल्ले आसा ते फाटी घेतल्यार पुरो म्हूण. आनीक ह्या वावरान जायते आमचे एक्टिविस्ट मुखार सरलेले आसात. तांकांय राख आनी सांबाळ म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया.
Jesucia naman Bapa, ebak nekutau Tuhan. उगीच रावन आमची जोण्यातल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. पोरजेच्या गरजांक उदारपणान पावतल्या देवा, ही आमची मागणी आनी काळजाचे आवंडे दुपापरी तुजे मुखार सोडूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोने वेडार गीत घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18 Yadni kundong sumur pita Amci mona sumur puya Amni kundo toyar kota Kalsa amci toyar kota Yadnik dakaros bedoida Amci cin betoya Krista rohok tokandita Bio kami ati zawya Sorgi jemon toyar zatle Bukan maruk lagi sorya Rohok pion zatle Amcia atmiat dados kuria मोच्या भावा भयणींनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आख्या कुसुबेच्या दोआ सर्वेस्पर मागून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक मेळपाक. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशा आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुळी याज्ञिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काडोकांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Barbaraco sorvespor tu. Povit, 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 Barbaraco sorvespor tu. Surgani są sakola, tuja mój boła. Surgani są sakola, tuja mój boła. Usurgi, 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 tuka suj suj. Sorvespolaci nami, Sorvespolaci nami, Usurgi, 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 tuka suj suj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपुरगो ठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुरुष जीवन म्हण आमी परतुटा, तुझ्या येण्याक आमी ओपेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची, खिरीत भाशेन आमच्या सोपून गेल्ल्या सगळ्या गवळ्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेगवेगळे तरेन आमचें गवळीकपण चलयतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. गवळी आनी पोरजा बाराबर देवाक वाखाणटा आनी बाराबर देवाची सगळीं बरेपणां अणभवता. हेंच देणें आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बरकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाची मोगालाची तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D28 पेज नंबर 62. D28. सोमी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच ताण लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज गोवळ्यांच्या दिसाक आयज घोडी हांगासर इगोर्जे लागीं आमच्यान सेलेब्रेशन करूंक जायना, पूण तुमची सगल्यांची मागणी आनी तुमचें सगळें बरेपण आमचे सवे आसा देखून आमच्या पातकुराच्या नांवान, तशेंच आमचे पालोटी फादर्स, तशेंच आमच्यो सिस्टर्स आनी आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स आसात तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमचे परजेक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आयज फ्रेंडशीप डे. सगल्या इश्टांक आनी मित्रांक आमची परबीं हॅपी फ्रेंडशीप डे. आनी देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, तुमची इश्टागत सदांच अमर उरूं. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो, आमी जाणां आमच्या गोंयांत केसीस वाडत आसात आनी ह्या दिसांनी आनिकूय वाडटल्यो. देखून उगडास करता सगल्यांनी बरे भाशेन काळजी घेवची. जाता तितलें भायर सरचें न्हू, फकत गरज तेन्नाच भायर सरया आनी दुसऱ्या लागच्यान मातशें डिस्टन्स दवरया. सोशल डिस्टन्सींग परतून आमकां सांगपाची गरज ना, तरी पूण एक उगडास. आनीक आमची इम्युनिटी आमी बूस्ट करचे पासत आनीक वाडोवचे पासत. जे आमचे घरचे उपाय आसात ते खरेंच एकदम बरे. म्हणटच घरचें जेवण जेवया बरे भाशेन. घरच्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या सावदीक भलायकीक बऱ्याक पडटात तसले कोडे बीन ते करून पिवया. तेच बरोबर आयुश मिनिस्ट्रीन आमकां आर्सेनीक
आल्बम म्हणलेली टॅबलेट्स तयार केल्ल्यो आसात. थोड्या जाणांक कडेन पावूंक ना, थोड्या जाणांक पावल्यात आमच्या पंचायतीचे तर्फेन, सरकाराचे तर्फेन, जाल्यार थोड्या जाणांक आजून पावूंक ना. ह्या पासत आमी आमचे वाटेन तावन ही तयारी केल्ली आसा. आयज 10 वाजता ते 12 वाजता हांगासर त्यो डिस्ट्रिब्युशनाक आसतल्यो. ज्या कोणाक मेळ्ळल्यो आसात तांणी आनीक व्हरपाची गरज ना. खेरीत भाशेन सगल्यांनी हांगा येवचें न्हय. तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमची नांवां दीत जाल्यार आमी ती तांचे लागीं दितल्या. ह्या वावराक ही तयारी करूंक आनी ते स्पॉन्सर करूंक आमकां आदार दिल्ल्याक मिस्टर कॅनट सिल्वेरा आमचो पॅरिशनर, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचें एग्रीकल्चर ह्या दिसांनी आमी जायत्यो वस्तू रोयत रावपाक जाता. ऑगस्टाचो म्हयनो आतां सुरू जाला. भाजी रोवपाकूय आतां आमी सुरू करपाक जाता. ह्या पासत आमी आमचीं वर्तां असल्यो बियो रोवन आनी भाजी रोवन आमी भरची. कोणाकूय जरी तर बियो जाय जाल्यार आमचे लागीं 3 भाशेच्यो बियो आसात. एक दुदी, तो कोकण दुदी व्हडलो लांब आसता तो, नाब आसात आमचे लागीं, आनी घोंसाळीं आसात. तुमकां जरी तर जागो आसा आनी रोवपाची खुशी आसा जाल्यार ती तुमी इगोर्जे लागीं येवन त्यो बियां व्हरूं येता. ही तयारी आमकां केल्ल्या आमचे चिकाली बायो क्रुसेडर्स आसात तांकांय आमचे दिनवास, आनी तांच्याय वावरा वरवीं आमच्या चिखलेच्या गांवांत आनीक जायते बरें येवं म्हणटच सगळीं आमी बाराबर मेळून ह्या दुयेंसाचेर आड झुजुया. तेच बरोबर जें बरेंपण आमी करपाक जाय तें करीत रावया. आयज आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब जो आसा तांची आयज पयली जमात जातली. ही गुगल मीट जातली. जे कोण मेंबर्स आसात तांणी सगल्यांनी हे मिटिंगेक जॉयन जावचें. 10 वाजता ही मिटींग सुरू जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गीत घेवया F12 पेज नंबर 91 F12. Deva mutiratmi apna kushal kaza, Deva shanti bai surgara veta. Alleluia, 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 Alleluia. Etai Jedami, Watungeta uno solo, Ekastaran Chaveva, Kushakae, Divaskaino. Deva Mumiratmi apna Kushakaza, Deva Shanti Vai Surgaraveta. Alleluia, 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 Alleluia. इश्टानो, तुमकां सगल्यांक नमस्कार. आयज खिरीत भाशेन तुमच्या मुखार उबो रावंक म्हाका खूब आनंद भोगता. कोवीड ह्या दुयेंसा वयर आमी जायतें आयकलां, पूण म्हज्यान पोट तिडकेन म्हणून येता हें दुयेंस म्हाका जालें आनी म्हाका देवान एक भाग दिलें हे कोवीड दुयेंसांत वचप, तें भोगप आनी तातूंतल्यान कितें कितें मनशाक भोगोंक शकता हाचो अणभव घेवपा खातीर. देखून हें कोवीड दुयेंस जावन खेरीत भाशेन हांव सजमतां तें देवान म्हाका एक देणें कशें दिलें. आतां ओदीक कोवीड जाल्ल्या दुयेंसाक सांपडलेल्या मनशांक बरे भाशेन सजमूंक. लोकां मदें आयज जायती भिरांत भितर सरल्या. वेता थंयसर लोक भियेन दीस काडटा आनी हे दुयेंसाक सांपडून भिरांतीन एकामेकाक भेटूंक, एकामेका लागीं उलोवंक पासून सगळो लोक भियेता. देखून भाव भयणीनो, आमी भिरांतीन रावल्यार ह्या दुयेंसाक फुडो करूंक पावचें ना. पयले सुवातेर आमी भिरांत काडून एके भाशेन देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. वी मस्ट मूव फ्रॉम फियर टू फेथ. आनी भावार्थ कोणाचेर? पयले सुवातेर देवाचेर, दुसरे सुवातेर दोतोरांचेर.
भिरांत कोडे आमच्या भितर सरल्या, कित्याक आमी टीव्हीचेर पळयलां कितलो लोक मोत्ता आनी ते पासत आमी सगळीं भियोन आसा. म्हाका जाल्यार कितें जातलें म्हणूंक सोदिना. जायते जाण म्हणटात भियोवपाचें कांय गरज ना अशें म्हणूंक सोदिना. भिरांत आसताच. म्हाकाय बी जेन्ना हें दुयेंस जालें म्हण सांगलें मातशें भिरांत भितर सरलीच. पूण ह्या दुयेंसांतलो भायर सरूंक म्हाका देवान आदार दिलो आनी न्हूच देवान पूण जायत्यांनी म्हजे पासत मागलें. पयले सुवातेर आमच्या आर्च बिस्पान फिलीप नॅरीन म्हाका परतो परतो फोन करून आपलो थेंको बसयलो. जायत्या पाद्रींनी माद्रींनी म्हजे पासत मागलें. म्हजे फिरगोसकारांनी म्हजे पासत आनी म्हज्या बाराबर आसलेल्या पासत मागणें केलें. तशेंच खेरीत भाशेन म्हज्या बाराबर सगळ्या शेजाऱ्यांनी सोयऱ्यांनी इश्ट मित्रांनी जावं गोंया भायर सगळ्यांनी म्हजे पासून आमच्या पासत मागलें. देखून हांव तांचे आभारी जावन आसा. भाव भयणीनो, दुसरे सुवातेर आमी एकामेकाक कॉन्फिडन्स दिवंक जाय. कोण दुयेंत पडटा ताका कॉन्फिडन्स दिवंक जाय. आयज भिरांत भायर सरतली जेन्ना हांव बरो जावन भायर सरतलो, हांव बरो जावन हॉस्पिटलांत घरा येतलो, असलो जण एकल्याक कॉन्फिडन्स आसूंक जाय. अशें घडटा की दुयेंस जाला म्हण जायत्यांची BP चडटा, जायत्यांची शुगर चडटा भिरांतीन आनी जायत्यांक शॉक येता आनी ताका लागून एके भाशेन तांची भलायकी बिगडत वता. देखून हो सेल्फ कॉन्फिडन्स आनी दुसऱ्यांनी दिल्लो, तूं भियेनाका, तूं बरो जातलो, तूं परत येतलो, असलो कॉन्फिडन्स आमकां आसूंक जाय. आनी जेन्ना हो कॉन्फिडन्स आसता तेन्ना आमी ह्या दुयेंसांतले आस्ती भायर सरता. दुसरे सुवातेर आमी ह्या दुयेंसाक सांपडटा पळय तेन्ना दुसऱ्याक एके भाशेन पयस दवरचे सुवातेर, एलिनिएट करचे सुवातेर, आयसोलेट करचे सुवातेर. पयलीं आयसोलेट केले म्हणटच कितें जाता, मेंटल स्ट्रेस जाता. हांव एकलोच आनी म्हाका दुसऱ्यांचो सांगात सापोर्ट ना जातोच, दुसऱ्यांचें कंपॅशन दया मया ना जातोच. किरीत भाशेन हांव भितरल्या म्हजेंच एकसुरो जाता. हांव म्हजेंच सांगता. जेन्ना एका गव्हर्मेंट ऑफिसान हांव वेचो आसलो आनी थंय म्हजें नांव ताणें चयलें, तो रोखडोच म्हणलो, आरे फादर गाब्रियल येता रे, आरे तो कोवीड जाला मरे ताका, शी ताका आनी हांगा हाडिनाका म्हणला. आनी एक ऑफिसान गेलो तेन्ना म्हाका पळयतोच म्हाजें नांव वाचतोच ताणें तिणें म्हाका वळखलो. ताणें म्हणलें मातशें तूं भायर वेताय. हांव ओगेपणान भायर गेलो आनी थंय रावलो. म्हज्याच घरा जेन्ना हांव आसतना नुस्तें घेवन एकली बायल आयली आनी बायलेचे कडेन म्हजे मायन नुस्त्याक घेतलें आनी एके भाशेन ते नुस्त्याक विकता ती घेवन दुसऱ्या एक घर सोडून दुसऱ्या घरान गेली. तेन्ना त्या घरवाल्यांनी तिका विचारलें, तूं तांगेर बी वचोंक नाय म्हण. तिणें म्हणलें गेल्ली, तशें जाल्यार आमकां नाका तुजें नुस्तें. अशे भाशेन लोक भायर आयता. भाऊ भयणीनो, हाचे वून अदीक दूख ती काळजान. आतां पासून जे पळय जायते शिकलेले मनीस, हांव एका इस्कॉलान गेल्लो, हांव वेता तो पळोवन रोखडेच टिचर नाच जाल्यो, सगल्यो न्हय, एक 2-3 जाण. म्हाका तांचे बॉडी लँग्वेजीचेर गम. म्हणटच भावा भयणीनो, आमी अदीक दिवंक जाय हो कॉन्फिडन्स. जायते फावटी लोक म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर तूं चड भोंवनाका, हांव घरा कडेन राव, मिक्स जायना लोकां कडेन, एकलो म्हणटा. ताणें तर दुसऱ्याक म्हणलेलें म्हाका, फादर वी आर वीथ यू, ह्या दुयेंसान तुज्या बरोबर आमी आसा, तूं भियेनाका अशें म्हणलेलें. ह्या 2 डिफरंट एटिट्यूड्स. देखून असले पॉझिटीव एटिट्यूड्स आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय. आनी जेन्ना हे पॉझिटीव एटिट्यूड दितात आनी दुसऱ्याक आमी एके भाशेन तूं आमचो अशें म्हूण वेंगयतात ताका भायर रावचे सुवातेर, तेन्ना हेरीत भाशेन तुका अदीक आनी हें दूख भोगता आनी हें कोवीड जाल्ल्या मनशाकूय बऱ्याक पडटा. भाऊ भयणीनो, आयज म्हाका, फाल्यां तुका, आयज आतां हें सगल्यांक जावपा सारकें जालां. म्हणटच हो कॉन्फिडन्स आमी एकामेकाक दिवंक जाय आनी ह्या कॉन्फिडन्सान आनी कंपॅशनांतल्यान आमी एके भाशेन एकामेकाची दया मया करूंक जाय. आयज आमच्या वास्कोन आनी आख्ख्या मोर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलें दुयेंस पेरवता. उणें म्हणून 380 वास्कोन आनी 340 हांगासर कोर्तालीं अशें आंकडो दाखयता. हें कितें दाखयता आमकां? हे वारादांत ह्या खेरीत भाशेन तालुकांत, मोर्मुगांव तालुकांत हांचो कोविडाचो आंकडो इतलो सुबेज कित्याक जाल्यार आयज 36 मरणां जाल्यान, तातूंतली 22 वास्कोन जाल्यान अशें दाखयतात. म्हणटे 60% मरणां हांगा जाल्यात.
आतां ती हें दुयेंस केरीत भाशेन कोणाचें इन्फेक्शन जाता, लांग इन्फेक्शनाक लागून जाता चड करून अशें आमी जाणा. म्हणटच लांग इन्फेक्शनाक कित्याक फकत कोविडाकूच लागून वो आनी कसलेंय कारण आसा आमच्या ह्या मोरबो गांवच्या वाठारांत तें आमची पळोवची. देखून म्हजो काल तो उलो आनी एक मागणें हात जोडून मागणें जे पळय आमचे MLA हे 4 MLA जे आसा तांकां की ताणें हाचेर सोदपूस करची. कित्या पासत ह्या लोकांक जाता पळय त्या लोकांचो सांबाळ करात, लोकांचो सांबाळ करात आनी जो सरकार लोकांचो सांबाळ करता तो उदरगतीचो सरकार म्हण आमकां दिसती पडटा. म्हणटच इश्टानू आयज इन 2 उतरां तुमकां सांगूंकशें दिसलें कित्याक हांवें जायतीं भिरांत लोकां मदें जाल्यार ती पळयली. देखून हांव दुसरें म्हणटात ते भाशेन भियोवपाचें कांय ना अशें म्हणना, पूण हांव फकत तुमचे कडेन मागतां भियेनाकात. देव आसा, आमी आसा सगळे तुमचे बराबर. ही गोठाय घेवया आनी ह्या दुयेंसाक आमी एके भाशेन फुडो करया आनी तुजे कडेन घडटा ह्या लोकांची सेवा करया. हें दुयेंस जालां म्हूण तुका कशें गमता, सायन्स एंड सिम्पटम्स कितें, ह्याचे वेळेस तुमी जायतें वाचलां, आयकलां, वॉट्सॅपार जायत्यो मॅसेजी आयल्या. पूण चडशे जायतें जातूच हाय फिवर येता, जोर येता, थंडी जाता, पांय उसळटात, भायरान जाता, रूच ना, वासूय सारको येना हे भाशेन. पूण सगल्यांकूच अशें जायना. म्हाज्या बराबर म्हजे आनिकूय 3 जाण भाव आसले, जावं सावियो मेसियस, आप्रीस आनीक आमचो फादर जेरोनिमो. तांकां असले सिम्पटम्स कांयच नासले. पूण जेन्ना म्हाका जाला म्हूण ताणेंय बी टेस्ट केलें, तांय बी पॉझिटीव जालें. म्हणटच सगल्यांकूच हे सिम्पटम आसात अशें ना. आनी ते पासत गोदीक गरज आमी ते सिम्पटम एके भाशेन टेस्ट केल्यार अदीक गरजेचें. दुसऱ्या वद्दान आमी साद्यो वस्तू घेवन प्रिकॉशन घेवची गरज. हें तुमी बी जायतें वाचलां. बेताडिनाचे एके भाशेन आमी गडगडे घेवप, मिठाचे गडगडे, इनहेलेशन करप, परते परते हात धुवप आनी जावं थोडी आपली इम्युनिटी वाडोवपाक हाचो हड्डीचो पावडर उदकान घालून दुदान घालून पियेतात. आनी हे भाशेन कांय वस्तू आसात त्यो आमी करच्यो. अदीक करून ऑक्सिमिटर आमच्या घरान आसल्यार एकदम बरें. बिटवीन ऑक्सिजनचो तुजो लेवल 95 to 100 आसा, कांय भिवपाची गरज ना. म्हणटच ह्यो वस्तू आमी सदांचे भाशेन तर सगल्यांक करून रावल्यो जाल्यार आमी तर आमचेच वस्तूंगी आमी असले कांय उपाय घेतले जाल्यार प्रिकॉशनाचे जाल्यार जायतें बऱ्याक पडटलें. तशें हांवें म्हणा हें कोवीड केन्ना काबार जातलें म्हाका कोणाकूच समजणी ना. देवा लागीं मागया तें कोवीड एके भाशेन बेगीनूच तें वॅक्सीन सुरू जावं. म्हाका जाल्यार दिसता जें कितें धारावी केलां, जें कितें दिल्ली गव्हर्मेंटान केलां तें आमी तर केलें जाल्यार धारावी मॉडेल आमच्याय गोंयांत बी केल्लो जाल्यार एकदम बरो जातालो आसलो. हांवूय बी सरकारा लागीं मागतां जावं डॉक्टर एडविनान कांय सुचना दिल्लीं तीं बी पाडूंक एक तर कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तर कोवीड हेल्थ केअर सेंटर आसलेलो जाल्यार एकदम बरें जातलें आसलें. जायती भिरांतीय उणी जातली आसली, जायतीं बोरीं जावन वेतात म्हूण म्हाका जाल्यार कांयच ना म्हणटच हे भाशेन जायते कॉन्फिडन्सूय बी बिल्ड जातलो आसलो. म्हणटच हें जावंक आमी वावुरया आनी देवाचो आदार सोदया मागणें करून. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की जेजू आमकां हे पिडेंतल्यान जैत दितलो आनी जेजू आमकां हे पिडेंतलो नांवारतलो. जेजूचें नांव व्हड जावं.